रापणकारांनी कॅप्टन ऑफ पोटा सावकार LED नुस्तेमारी विरुद्ध आंदोलन केले। त्या वेळार पुलिसांनी तांचेर केल्ल्या लाठीचार्जाचेर न्यायालयीन चौकशी जावची अशी मागणी गोंय क्षत्रिय मराठा खारवी समाजान मंगळारा सरकारा कडेन केल्या। नुस्तेमारी लोकां खातीर न्याय मागपाक योग्य तें सहकार्य दिवपाक क्षत्रिय मराठा खारवी समाज सदांच तयार आसतले। वेळ पडल्यार रापणकारां बरोबर रस्त्यार येवपाकय तयार आसा अशी माहिती गोंय क्षत्रिय मराठा खारवी समाजाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट चंद्रकांत चोडणकर हांणी दिल्या। मुखार तांणी म्हळां, ह्यान पयलीं ह्या समाजा मार्फत नुस्तेमारी समाजाच्यो वेगवेगळ्यो मागण्यो पुराय करपाक निवेदन पत्र क्षत्रिय खारवी समाजान सरकाराक भेटयल्लें, पूण सरकारान ह्या म्हत्वाच्या मागण्यांचेर केन्नाच लक्ष दिल्लें ना। 4-5 दिसां फाटीं ते मच्छीमार पारंपारीक मच्छीमार लोक मच्छीमार खात्याच्या ऑफिसा समोर निदर्शनां करताले। शांतपणान ते आपले निदर्शनां करताले। थंय पुलिसांचो पोस्ट वांटो आसलो। तेंचेर अचानक लाठी हल्ला गरज नासतना कारण नासतना हो बेशूद लाठीमाराचो हल्लो तांचेर केला। ह्या लाठीमार हल्ल्याचो आमी ह्या दोन्ही संस्थांच्या वतीन निशेध करतात। दोन्ही संस्थांच्या सभासदांच्या वतीन ह्या मच्छीमार लोकांक आमचो पूर्ण पाठिंबा जाहीर करतात। LED लायटीचो वापर नुस्तेमारी खातीर करचो न्हय म्हण कॅप्टन ऑफ पोर्टान आदेश काढला, पूण ताची अजून अंमलबजावणी जाल्ली दिसून येना। सरकारान न्यायदंड अधिकारी मार्फत लाठीचार्जाची चौकशी करतले हें सांगून लोकांच्या दोळ्यांत धूल घालपाचें काम केल्लें आसा। हाचेर क्षत्रिय खारवी समाजान अविश्वास व्यक्त केला। सरकारान ह्या प्रकरणात न्यायालयीन चौकशी करची अशी मागणी विश्वनाथ हळर्णकर हांणी केल्या। ह्या वेळार प्रताप फडते, वामन चोडणकर आनी हेर मनीस हाजीर आशिल्ले। RDX गोवा खातीर परवरीच्यान गौतम शिरोडकार। वेळ येयलो जाता जाय ह्या लोकांच्या बरोबर निदर्शनां आमचो पूर्ण सहकार्य आसतलें आनी आमी बी सहभागी बी जावंक शकतले। आमी ह्या आमच्या दोन्ही संस्थांच्या वतीन सरकाराक कित्येक वेळा मेमोरंडम दिल्ले आसा आनी आमी आमच्यो मागण्यो तेंच्या समोर दवरलेले आसा। आमकां सरकार कडून आश्वासनां मेळटा आमी ह्या मागण्यांचेर जरूर विचार करतले म्हणून। काही गोश्टींचेर विचार जाता, परंतु प्रमुख अश्यो ज्यो मागण्यो आसा तेंचेर विचार जायना।